भायर तेजेन फोर्स केला भायर कित्या खातीर तांकां नाका म्हणून? एक म्हणल्यार हांव दुयेंत जालो तेन्ना दुयेंस सगळे लागता दुयेंस ते म्हणटा हांव दुयेंत आहा सो एंड आय नॉट केपेबल सो लेट्स सी तुमकां सायडलायन करता फायल्यान केला थंय हांवें एक स्कॅम काडलेलो कुमदार लँड स्कॅम दाजी सारकें तेका गेले आनी दे आस्क मी टू वर्क अंडर हिम हाव कॅन वर्क अंडर हिम सो तेंच्यांनी तुमकां रिजायन दिलो दुयेंत म्हणून तुमी ते इशू काडटाय दॅट आय एम नॉट केपेबल ऑफ विनींग इलेक्शन तुझ्या सो तुमी आतां फुडें नेक्स्ट आतां तुमी खंयच्या पार्टीन वयतले काय इंडिपेंडंट वयतले तुमी ते आयज सांजे रातची म्हजी मिटींग आहा मेन वर्क आयज रातची हांव डिसिजन घेतला आयज विथ द कार्यकर्ता सर तुम्ही आयज अशें MLA म्हणून जाल्यार प्रायमरी मेंबरशिपाचें रेजिग्नेशन दिलेलें आसा म्हण आयकलां I have to do both. So, after resign, as a BJP member. हां सो अशें आयकपाक येता की सोर्सिसांच्यान आयकोंक येता तुमी TMCन जॉयन जावपाचे कितपत खरें गजाल See, आतां हांव जेवपाक गेलो आमचे एक प्रोग्राम आसता तेन्ना ते येयले म्हाका मेळप हांवें मेळलो तुमकां पार्टी ऑफर्स खूब आसा ते पार्टी ऑफर खूब हांव मेळलो तेंका हांव मेळलो कित्याक आय हॅड टू फायंड ऑप्शन फायनली माय वोटर्स हॅव टू सक्सीड पार्टी सेईंग दॅट वी हॅव नॉट क्लियर द टिकेट्स येट अजुनूय कोणाक टिकेट ना म्हणूंक ना सो हेका अशें म्हणवता ते फाटल्या दीपक दिसांनी नायकान म्हाका सांगला सतीश जोडान दीपक नायकान सांगला की पार्टी टिकेट फॉर हिम नॉट फॉर मी फॉर दीपक फॉर दाजी दाजी सांगला सांगला दीपक कित्याक दीपकूय आपणाक टिकेट मेळटलें म्हणून कॉन्फिडन्स आणि आहा दीपक सोबत ना म्हणटा दीपक दामोदर देवळा वचून नाल धरून सांग ना म्हणून सांग जाल्यार हांव आय मिटींग आय एम रॉंग पूण जे तुज्या बरोबर मनीस आयले लायक दीपक आनी हे सगळे आतां तुज्या बरोबर रावतले कशें जातलें बिकॉज ही ऑलवेज सेज आय एम विथ द पार्टी ते एम्बिशन सगळें आसता ही कॅन हॅव एम्बिशन सर अलिना रिजायन जाली मागीर आतां तुमी रिजायन जाल्या आनी कोण BJPचो आमदार रिजायन बी जावपाचो फुडें म्हाका ते ग्रूप करपा नाका आनी रिजायन म्हाका आय गॉट नो कमेंट ऑन दॅट आयज तुमी एक स्टेटमेंट केला की 48 जावन एक बॉम्ब घालतलो म्हणून वो तो बॉम्ब वो आनी कितें आहा बॉम्ब सी दिस इज द फर्स्ट पार्ट दिस इज द फर्स्ट पार्ट सो हेच्या फुडें आनी एक आहा हाऊ डू यू सी कालूस बाब की ह्या दिसांनी काँग्रेस न्हू TMC इज गेनिंग दोज अपर पार्ट हे कशें I पळय would not like to comment on any party particularly. नाव यू आर फ्री बर्ड No, because I'm in touch with everybody. Then it will be that I'm one-sided. What is the sort of option that you are looking at now? Is it TMC? Is it Aam Aadmi Party? का आम आपानी ऑफर येयला म्हण आयकलो काँग्रेसानी येयला म्हण आयकलो सो वीच सॉर्ट ऑफ ऑफर यू आर लुकिंग एट Offer is that my main team will decide. I रातची. कॅन कालूस मेक इट अगेन स्टील यू बिलीव बिकॉज त्या आडच्यान ते म्हणटा दादी स्ट्रॉंग आसा कालूसय स्ट्रॉंग आसा दिसता सो हाव इट इज So I last municipal council 11 wards candidate out of 9 seats हाडले आमी हाडले as a team. I think that there is one sign. It's like game. Simple आमी जिंकले. So final should be easy. यू थिंक यू विल विन दिस फायनल अगेन्स्ट BJP 100%. सो हे पार्टी डिनाय करता न्ही लास्ट टायम दोन टर्म तुमी BJPचेर येयल्या ह्या टायमार डिनाय करता तुमकां कितें दिसता हेतून म्हाका इतलें दूख लागता म्हाका हांवें पार्टी वायट केलें जाल्यार पार्टी म्हाका सांगपा जाय पयलीं ते परिकर आसलो तेन्ना परिकर वीश टू वर्क वेल परिकर बाई आयज परिकर ना आनी वी आर लॉस्ट ओके इज इट बिकॉज परिकर ना लॉयलिस्ट गॉन ओके पर्रीकर ना आनी पार्टीचे लॉयलिस्ट तांकां काबार करता खबर करता इट इज सिस्टमॅटीक ओके No, पण ह्या दिसांनी जें चलना पळय तें हाऊ डू यू सी दीस बिकॉज यू आर सेईंग सिनियर लिडर्स आर नॉट गिवन दॅट स्पेस एंड सो हांव एकूच सांगता वाय हॅव लेफ्ट BJP बिकॉज दॅट रिजन दे नॉट स्ट्रॉंग नाव एज ऑफ टुडे पूण तितून स्ट्रॉंग ना जाल्यार उरलेले आमदार कित्याक जॉईन जाता तर सी ते सेईंग एक मुंड्या वाट खंयची वाट कोण चोला यू मस्ट गो इन दॅट पाथ आय एम गोन ऑन दॅट पाथ बट यू विल फायट इट आउट फॉर शुअर सो नेक्स्ट बॉम्ब तुमी आतां 2-3 दिसांनी आनी जातलो हांव डिसिजन घेतला आयज रातचे म्हणलें घेता डिसिजन बाय टू नायट No, but you will contest anyhow. बाबा तेंकडच्यानसान येयल्यार तूं लढनाका बा तशें कांय ना बिकॉज यू हॅव गॉन ओपनली अगेन्स्ट देम फ्रॉम द डे दे हॅव बीन सायडलायनींग See, there are so many issues like COVID lockdown. They lockdown couldn't Vasco. Today my voters are upset during that time. COVID now spreads up and go. सो तेणी लॉकडावन करूंक नासले म्हणून हे जालें प्रॉब्लेम जालें There are many issues. I'll address the media after. ओके सो वॉट अबाउट वास्को एज फार एज डेव्हलपमेंट थिंगा वास्कोन एज फार एज डेव्हलपमेंट कालूस इज इट कालुसान केलेलें म्हणून ते सगळें वॉट इट इज See, there are many issues. I सांगले one major part it was COVID. Huh. My development, my Mr. Parikar na. 500 issue.